नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। केरळातले बेहिशेबी मालमत्ता केशीत आमदार बाबू कवळेकाराची एसीबीन केली 6 वरां चौकशी। बाबून दिले प्रॉपर्टीचे स्पष्टीकरण। एसीबी केरळात वचून करून घेतले खात्री, फट जाल्यार एफआयआर। मेर्शे एका जोडप्याचो खून, दादल्याक मारून मेर्शेच पुल्लो, बायलेक मारून उडयली अनमोड घाटांत उडयल्ली 2 भुरगीं सालवार। पुलिसांनी दोगांक केली अटक, एकलो मेर्शेचो, दुसरो मालवणचो। गोरवांचे मासाचो प्रश्न बुधवारा सावन सुट्टलो। मीठ कॉम्प्लेक्सान भायल्यान मास हाडपाक केली सुरवात। 2 ट्रक पावले गोंयांत। गोंया भायर गोरवां घेवन थंयच मारपाक ट्रेडरांनी केली सुरवात। गोंयचे नागरी वाठारांनी लोकसंख्या गांवां परस वाडटा दोबरादीन। 14,58,000 लोकसंख्येत 3,43,000 फामिली। 1000 दादल्या फाटल्यान 973 बायलो। 2011चो सेन्सस म्हणटा गोंयांत एसटी लोकसंख्या 10.2%। कोस्ट गार्डाचे बोटीचे धपक्यान बुडिल्लो ट्रॉलर दर्यांतल्यान काडपाचो एलोगेट पुलिसांचो यत्न। दर्यांतल्या अपघाताक सुवातेचो करतले पंचनामो। ट्रॉलराक नेमको खंय आनी कसो मार बसला ते सोदपाचो यत्न। खबरो विस्तारान। केरळातले बेहिशेबी मालमत्ता केशीत आमदार बाबू कवळेकाराची एसीबीन सुमार 6 वरां चौकशी केली। 2008-2009 बाबून केरळात सुमार 5 कोटीच्यो जमनी घेतिल्ल्यो। तेन्ना बाबू आयडीसीचो चेअरमॅन आशिल्लो। ह्यो प्रॉपर्टी खंयच्या पयशांतल्यान आयल्यो हाचेर एसीबीन बाबू कडेन स्पश्टीकरण मागले। ते सारखे नासल्यार बाबूचेर एफआयआर जातलो। बाबूक एसीबीत चौकशेक परत येवचो पडटलो आनी ताणें दिल्ले माहितीची एसीबी केरळात वचून खात्री करून घेतले। केपेचो आमदार बाबू कवळेकारान 2008-9 वर्सा केरळान 5 कोटीची प्रॉपर्टी घेतल्या म्हणपाचे एसीबीचे मुळावे चौकशेन उक्ताडार आयला। थंयच्यो 15 प्रॉपर्टी बाबूचेच नांवार आसात। ह्यो प्रॉपर्टी खंयच हिसपाक सापडना। बाबून ही प्रॉपर्टी खंयचे पयशांनी घेतली हाचो हिशेब बाबूक एसीबीक दाखोवचो पडटलो। बाबूचे स्पश्टीकरण पटपा सारकें नासल्यार बाबूचेर एफआयआर जातलो। बाबूक एसीबीन चौकशे खातीर 3 मायाक समन्स धाडिल्ले। मात निकतेच विधानसभा अधिवेशन सोंपिल्ल्यान मातसो सुसेग घेवंक जाय म्हूण सांगून बाबून वेळ मारून मेलो। परत समन्स काडले उपरांत मंगळारा बाबू एसीबी सामकार हजर जालो। सुमार 6 वरां ताची चौकशी केली। बाबू म्हणटा ताणें कितें तें एसीबीक सांगलां आनी प्रॉपर्टीचेर स्पश्टीकरणूय दिलां। अजून परत जे काही चालले ते आम्ही सांगला आणि परत दिसतात अजून चालू काबार झाला। तुम्ही क्लॅरिफाय करपाक पावले तुमचे ते लॅनाची सांगले क्लियर सगळे सांगला आणि ते परत मागचे त्यांना परत त्यांना मग अपेल चालू अजून परत अपेल त्यांना वयतलो आणि जेवण सुद्धा बरं एका 12:30 हांगा जायचो 6 वर हांगा बरं। बाबूक चौकशे खातीर परत एक फावट एसीबी आपयतले। ते पयलीं बाबून आपले जापेन दिल्ले माहितीची एसीबी केरळान वचून खात्री करून घेतले अशें एसीबीचो अधीक्षक बॉस्को जॉर्जान सांगले। I'll have to examine whatever statement has been given. After that we will if we have anything we'll tell the press. No, we have to examine. Okay. He has been interrogated by the IU, so then I'll have to discuss with them. I'll check out. Whatever the subject matter is, after all it is not 1 or 2 hours, so many hours. We have to examine and check out. No, see again, as I said, give us time. It is not jhutpat. You question, I ask. I have to examine it. When it will call again? No, I'll check out. We have to call him again. So, but again, we'll have to check out. Our team also has gone to Kerala. We have to get some feedback. So it depends on that. 2007चे वेंचणुकेक राविल्लो तेन्ना बाबू कडेन 1.5 कोटीची मालमत्ता आशिल्ली। 2012 ती 5 कोटीक तेंकली। मात वेंचणूक आयोगाक दिल्ले प्रतिज्ञापत्रांत बाबूचे केरळाचे प्रॉपर्टीचो उल्लेख नाशिल्लो।
2012चे विधानसभा वेंचणुके वेळार मालमत्तेविशीं प्रतिज्ञापत्र दितना वेंचणूक आयोगाकडेन बाबून हे मालमत्तेची म्हायती लिपयल्या म्हूण सिद्ध जाल्यार बाबूचेर वेगळी फौजदारी केस जावंक शकता अशें वेंचणूक अधिकारी सांगता. रिपोर्टर महेश गाडी, मुकेश कुमार आनी सिनियर व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी प्रुडंटा खातीर. मेर्शे एका जोडप्याचो खून करून संवसार काबार केलो. दादल्याक शेनवारा मारून थंयच पुरलो. मारतना ताचे फामिलीन पळयलें म्हूण बायलेक मंगळारा फांतोडेर अनमोड घाटांत मारून उडयली. तांचे दोगां भुरग्यांकूय गळो अंदून घाटांत उडयल्ली, पूण ती साल्वार जाली. पुलिसांनी मेर्शेचे ब्रिक्साचे फॅक्टरीचो मालक आनी दुसरो मालवणचो अशा दोगांक खुनाच्या आरोपांतल्यान अटक केल्यात. खून जाला ते गडिंग्लजाचें जोडपें मेर्शे तेच ब्रिक्साचे फॅक्टरीत कामाक आसतालें. भुरग्यांनी घडणूक सांगले उपरांत 5 वरां भितर पुलिसांनी केसीचो तपास लायलो. Saturday, I had informed the USP. Yes. Saturday night, around 8 to 8:30. Saturday night. Yes. That the Friday one person is murdered in Raibandar. Yes. And his name is Lucas, husband Lucas Fernandez. I had given his name and detail. Where he was buried. Where he was. No, I think Mr. Umesh Gaokar has been in touch with you. I am aware of this input which you are telling me. And he has kept you posted also about it. Even the place where the murder has been done and buried, the body has been buried. That is also information I have given to the YSP around 8 to 8:30 on Saturday. Yes. No, but he told you also that whatever exercise was done, he has informed you also about it. Nothing. No, if you are so sure about it, you could have taken him and shown him that actual place where it is there. No, see. I mean, let me tell you, are we here? जो जिसने JCB से खड्डा खोदा था, वो आके उसने मेरे को बता दिया है. जो आदमी I think you see, if this is the input which you are telling now, okay. No, sir. I mean, I'll have to get this verified from the officer at least whom we have told. One more input besides this, that victim lady went to Old Goa police station to file a missing complaint when her husband was not there. She was driven away from Old Goa. No, I think if these are the inputs, with all earnest I am telling you, some of one should give me in writing and I'll ask SP to conduct a thorough inquiry, and if there is, listen to me, and if there is any negligence, if any such negligence has happened, we will take action against them. Absolutely, it's very clear. मेर्शे ब्रिक्सांचे फॅक्टरीत कामाक आशिल्ले एका जोडप्याचो संवसार फॅक्टरीच्या मालकान काबार केलो. जोडप्याच्या खुनाचें हें प्रकरण शेनवारा सावन चल्लां. शिवाजी नायक आनी ताची बायल दोगांय मेर्शे ब्रिक्साचे फॅक्टरीत काम करतालीं. पुलीस सांगतात ते प्रमाण फॅक्टरीचो मेर्शेचो मालक होस्मान फेर्नांडीस आनी ताचे बरोबरचो रमेश बागवे हे मालवणचे एकल्यान मेळून शिवाजीचो खून केलो. ताका मेर्शेच पुरलो. ताका मारतना सुजाता आनी दोगांय ल्हान भुरग्यांनी हें कर्म पळयल्लें म्हूण गडिंग्लजाक व्हरून पावयता म्हूण सांगून फटोवन होस्मानान अनमोड घाटांत मारपाचो प्लान केलो. पयलीं सुजाताचे कपडे काडून तिका गळो अंदून मारून घाटांत उडयली. उपरांत कांय किलोमिटरांचेर गळफास लावन 8 वर्सांच्या तिच्या चल्याक उडयलो. उपरांत कांय किलोमिटराचेर 5 वर्सांचे चलयेक उडयलें. ती दोगांय साल्वार जालीं, तरी चल्याची परिस्थिती हुस्क्याची आसा. कुळे आनी फोंडेच्या पुलिसांनी 5 वरां भितर केसीचो तपास लायलो आनी आरोपीक घेवन अनमोड रानांत वचून सुजाताची कूड ताब्यांत घेतली. उपरांत मेर्शे येवन शिवाजीची कूड उस्तून काडली. घाटार दोगूय भुरगीं कशीं मेळ्ळीं आनी तांकां आपणे कशी साल्वार केली हें बोनावेंचर डिसुजान प्रुडंटाक सांगलें. I was approaching from Hubli to Margao. On the way at Admod at around 5:30 in the morning, I saw a small girl walking towards the right side of the road, walking alone with fully naked, and I was shocked. I stopped the car, took a turn, asked the girl, a small girl, maybe age of 6 to 7, and I asked her what happened. She briefed me. She was thrown out by her boss. She called as Patram. Carried a girl and she showed me the place where she was thrown down. She said even the brother was thrown in the some place. Then again we saw the brother's age. On the way again I found a brother also on the way, waving his hand like this and asking for help. Then I stopped my car again, carried a boy. He is maybe age of 2 to 3.
carried a boy. I took the small boy, asked the girl, "This is you know this boy? Yeah, he is my brother." She said, "Ye mera bhai hai." So I carried a boy both. At the same time, at that moment, I called up for 100 for assistance. When I asked them what happened, no, मेरा माँ को पहला फेंका मार के, बाद में मेरा भैया को फेंका और बाद में मेरे को फेंका. This was the statement that girl has given me. शिवाजीक कित्या खातीर मारलो हाचो पुलीस सोद घेतात. भुरग्यांनी घडणूक सांगले उपरांत 5 वरां भितर पुलिसांनी केसीचो तपास लायलो खरो, पूण खासा पुलीस सुत्रां सांगतात ते प्रमाण शॉकात करपा सारकी आनीक एक गजाल म्हळ्यार सुजाता ओल्ड गोवा पुलिसां कडेन कागाळ करूंक गेल्ली, पूण थंयच्या पुलिसांनी तिचें आयकून घेतलें ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गोरवांचे मांसाचो प्रश्न बुधवारा सावन सुट्टलो. मीठ कॉम्प्लेक्सात गोरवां मारपाक मेळना जाल्ल्यान निमणे मीठ कॉम्प्लेक्सान भायल्यान मांस हाडपाक सुरवात केली. मंगळारा सांजे 2 ट्रक गोंयांत पावले. गोंया भायर गोरवां विकती घेवन थंयच मारून मांस गोंयांत हाडपाक ट्रेडरांनी सुरवात केल्या. फाटलो म्हयनोभर जालो गोंयांत गोरवांचे कायदेशीर मांस मेळनाशिल्ल्यान ब्लॅक मार्केटांत बिफाक उजो पेटिल्लो. गोंयांत मांसाक मारपाची गोरवां ना. भायल्यान गोरवां हाडपाक बंदी. गोवा मीठ कॉम्प्लेक्साचे फुडें कशें तें मात अजून थारूक ना. No animals for the purpose of slaughter were available to the traders within the state of Goa. We have sent our vehicles to Belgaum in Karnataka, where we have made arrangements to procure meat from the legal slaughterhouses there. And our vehicles are leaving right now. Maybe they must have already left also in the next. And tomorrow morning, we are going to have fresh meat available. But I can tell you, 2 truckload of meat are coming. No, this will be only for tomorrow. Depending on the requirement, again the vehicles will be sent tomorrow again. Yes, till a permanent solution is found, we are going to have this mechanism in place. Is it going to be costly by any chance? Because it is. No, we have impressed upon the traders that they should not pass on the extra costs that they are going to invoke in this on the consumers. And a matter of fact, he has already prepared the petition, and we are filing the petition tomorrow before the Honorable High Court. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.